25 ते 28 डिसेंबर मेरेन गोंयांत जावपा आशिल्ल्या टेल्स ऑफ कामोस्त्रा अँड क्रिसमस सेलिब्रेशन ह्या प्रस्तावित कार्यावळीक राज्यातल्या बायला संघटनांनी खर विरोध केला। ह्या कार्यावळीक 8 बायला पंगडांनी वेगवेगळ्यो कागाळी दाखल केल्ल्यो। तशेंच ह्या कार्यावळीक लागून राज्यांत लैंगिक पर्यटनाक चालना मेळटली असो दावो बायल पंगडांनी केल्लो। तशेंच दक्षिण गोंय आनी उत्तर गोंय कॅथोलिक असोसिएशनान कार्यावळीक खर विरोध दाखयल्लो आनी कागाळ केल्ली। पणजी पुलीस स्टेशनार येयल्या एक कंप्लेन लॉन्च करपाक जो आमी केला रिगार्डिंग एक इव्हेंट जो आमचे नदरेक काल येयल्लो जो गोंयांत कोण तरी घडोवन हाडूंक सोदता। आमी ताजे बाबतींत कंप्लेन दिला आनी आमी मागला की DGPन हाचेर स्ट्रॉंग एक्शन घेवचें आनी हो इव्हेंट आडावन दवरचो म्हूण जावपा दिवपा जायना। वॉट इज द इव्हेंट हे आमी तुमकां दाखोवपाक सोदता। It is this event which is announced in the name of Osho by some Rajneesh Foundation. आणि महत्वाचे म्हणल्यार कितें तेतून की तेणी ते इव्हेंटाक क्रिसमसाचे लिंक दिल्या। समजले बारीक तर पळयत न्हू आख्खो इव्हेंट सेक्शुअली एक्सप्लिसीट एक्टिविटीचो इन्वॉल्वमेंट आहा, टोटली इलिगल अगेन्स्ट द लॉ ऑफ द लँड आनी तातूंत आमचे धर्माचे क्रिस्तांव धर्माचे लिंकेज दिलेलो आहा। हो एक इन्सल्ट आमचे धर्माक। इंस्टाग्राम पेज ऑफ द ऑर्गनायझर कितें नाव ते तो स्वामी दयान सुमित म्हूण आहा। हे आमी आतां पुलिसीकूय दिला की इन्वेस्टिगेट करचे, ह्या मनशाक पयले अरेस्ट करपा जाय फॉर ऑल दीस थिंग्स दॅट दे आर डुईंग एंड दिस इज टोटली इलिगल। नो सेक्स कॅन बी सोल्ड, नो दिस इज सेक्शुअल हे पळय करता न्हू धंदो। Catholic Association of Goa, I condemn this act. This is immorality and it is insult for the women who is also played a toy in this. संबंधित प्रकरणाची दखल घेऊन आयोजकांनी ही कार्यावळ करची न्ही असे स्पष्ट निर्देश गोंय पुलिसेन दिल्यात। तशेंच सोशल मिडिया वयल्यान सगळ्यो जायराती जाता तितले बेगीन काडच्यो असे आदेशूय आयोजकांक दिल्यात। प्रुडंटा खातीर रुपेश रावत।